पॉइंटिंग कॉलिंग अटेंशन एकूच इश्यू स्पीकर सर मुखेलमंत्र्यान एकदा म्हणला की रायझिंग क्रायम इज इम्पॅक्टिंग टुरिझम अँड स्कॅरिंग विजिटर्स फ्रॉम रिटर्निंग टू गोवा हो मुखेलमंत्र्याचो स्टेटमेंट आहा आता काल जे आमचे 2 दीस पयलीं बोड्ड्या म्हज्या मतदारसंघात ते शेतीचो इश्यू जाला थंय एक पुलीस पझल्ड म्हणून आहा पुलीस म्हणजे पुलिसेक कळना वेदर इट्स अ फेल्ड रॉबरी ऑर एन अनप्रोवोक्ड अटॅक कित्याक ताणें मारले अटॅक केल्यान कांय चोर नासतना गेलो स्पीकर सर 5 वर्सां पयलीं एक स्वप्नील वाळके म्हणून ताका असोच मारिल्लो सकाळीं म्हळ्यार दिसा ढवळ्याक फारान मारलो प्लस ताका स्टॅप केलो आनी तो मेलो जिवलर सो इश्यू कितें येता सेफ्टी ऑफ बिजनेस आज बिजनेस केलो शेतीचो धंदो सेफ आसा काय गव्हर्नमेंट ताका सेफ्टी दिवंक शकता ओ ना आनी एक केस आहा स्पीकर सर केप्या मेयांत एक रोहन नार्वेकार म्हणटा पुलीस कॉन्स्टेबलाचेर थापड मारले झगडी आडायतना थापड मारले जे मनशाक थापड मारले ताका पुलिसान धरलोच ना FIR रजिस्टर केली आनी हें जाली जॉयसन फेर्नांडीस म्हणटा तो एक्युज्ड पुलिसाचेर मारलो तो सुटलो सो जेन्ना पुलिसाचेर मारून तुका पचता तेन्ना पुलीस तुका आनी भितलो कोण सो स्पीकर सर हे डिटरन्स आनी एनफोर्समेंट म्हणटा थंय इश्यू जाता की बाबा कोणूच तुमकां भिना जस्टीस बेगीन मेळना अकाउंटेबिलिटी कोणाची ना इनसफिशियंट प्रिव्हेंटिव्ह एक्शन म्हणटा आनी जायत ना आनी पब्लीक कॉन्फिडन्स कंप्लीट गेला स्पीकर सर हे कित्याक वता एक की सगळे पुलीस ऑफिसर खूब पुलीस ऑफिसर आहात सगळे IPS ऑफिसर आहात मेन पोजिशनाचे IPS हे IPS ऑफिसर हांगा मजा मारपाक येता आसतले एक गोंया कितें खाव पिवो मजा करो वेकेशन स्पॉट तो गोंयकार जे पुलीस ऑफिसर आहात ते कालूस बाब म्हणटा ते भशेन कोल्ड स्टोरेजीन आहा ते आशिल्ले तेन्ना गोंयांत इतलें जायनाशिल्लें आमी आयकूंक ना की केन्ना भुरग्याक कोण चायल्ड मर्डर जातलो म्हणून 5-year-old चायल्ड buried her body in the backyard स्पीकर सर असल्यो जातल्यो म्हणून आमी चिंतूंक ना म्हणून हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन मातसो रिव्ह्यू करचो ते दिल्लीवाल्यांचे चड हातून पडनाका नव्या गोंयच्या ऑफिसरांक घेवन चलय गोंय तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर